मीटिंग जाली सोशल एक्टिविस्ट असेंब्ली खातीर. सो कितें डिस्कशन जालें, कितें मेजर टॉपिक जे वयर येयले? गोंयांत जे सोशल एक्टिविस्ट आहा मागीर गोंयची सिवील सोसायटी ओरिजिनल जी आसा ही गोंय साल्वार करपा खातीर लढे खूब कडेन चलयतात. ते आपले एरियेनी गोंय राखपा खातीर सरकाराच्या विरुद्ध आनी वेस्टेड इंट्रस्टाचे अगेन्स्ट ते तांचो लढो चालूच आसता. हांव नॉर्मली व्हडलें जेन्ना सेशन जाता ताजे पयलीं हांव तांकां मेळटा. तांचे कडेन अशे खूब इश्यूज आसतात जे लोक प्रतिनिधी कडेन वचून पावनात आनी लोक प्रतिनिधींक तांची नॉलेजूय नासता. आज खूब तरेचे इश्यूज आहा. जुवारी म्हणटा ते गेले, सगळ्यात मॉडर्न गोवन हिस्ट्रीन व्हडलें स्कॅम. ताजे बरोबरूच आतां जुवारी ऑयल टँकींग म्हणटा ते अडानी जालें. आतां ते अडानी जावन थंय कितल्योच टँकी इल्लिगली चलता आनी फाल्यां जर फुटून गेल्यो आतां गॅर चालू आहा, खंयच्यानूय खंय स्पार्क येवंक शकता. एंटायर पोर्ट सिटी ना जावपाक शकता आनी सरकार हें पार्टनर जाल्ले भशेन इल्लिगल एक्टिविटी अलाव करता. हें हांव तुका एक एग्जांपल दिता. हें ताणें म्हाका सांगिल्लें हाबाब नायकान. सो बेजिकली ज्यो खूब इश्यूज तुमकांय खबर आसचे ना, आमकांय ओपोजिशन आमदार खबर आसचे ना, हे सोशल एक्टिविस्ट तुजे दोळ्या फुडें तुमकां ते एक्सपोज करून दाखयतात. सो तांचें कन्सल्टेशन घेवप आनी आवाज तो काडप हे रेलेवंट इश्यूचेर आनी सोल्युशनय दिवप हें आमचें कर्तव्य जाता ओपोजिशन. सो तें करपाक हांवें तांचे बरोबर एक डिटेल मिटींग घेतिल्ली आहा. इश्यूज नोट डावन केल्ले आहा आनी कशे भशेन आमी ते रेज करतले हेच सेशनान करूं येता. आनी ह्या वर्साक हीच एक ऑपॉर्च्युनिटी आसतली अशें म्हाका दिसता. कित्याक डिमांड्स हांगा डिस्कस जातले, बजेट हांगा प्रेजेंट जातले. सो ऑपॉर्च्युनिटीज खूब कडेन मेळटल्यो हे इश्यूज ज्वलंत गोंयचे इश्यूज रेज करपाक. अशें कितें मिटींग घेतलेली ते कितले प्रॉब्लेम सॉल्व जाले? प्रॉब्लेम सॉल्व करप एक, प्रॉब्लेम रेज करप पयलीं. तांकांय खबर आसतलें म्हणून ते पयले परते आयले ना, ते येवपाचें न्ही. हांव जर फकत तुमकां दाखोवपा खातीर वो पब्लिकाक कानान घालपा खातीर तांचे कडेन मिटिंगो करतालो जाल्यार ते ह्या मिटिंगेक येवपाचें न्ही. तांकांय खबर आहा की आमी आमचे जाता ते भशेन प्रयत्न करतात आनी जेन्युइनली करतात म्हणून ते आयल्या. तर सोल्युशनां दिवप हें सरकाराचें काम. सरकार आउटनंबर्ड द ऑपोजिशन व्हेरी वास्टली, बट येट इट इज अवर ड्युटी टू रेज इश्यूज विच आर ऑफ पब्लीक. सर अशे कितें इश्यू येयल्ले आसात जे अजून पर्यंत हायलायट जावंक ना? म्हणजे ते तुका जुवारी ऑयल टँकींग अडानी जाला हें तुका खबर आशिल्लें? हें म्हाका खबर नाशिल्लें. हांव लोकप्रतिनिधी आनी जुवारीचो इश्यू इतलो काडून म्हाकाच खबर नाशिल्लें. हें म्हाका ताणें सांगून म्हाका कळ्ळां. अशे कितलेच इश्यू आहा. आतां बॉमाचे इश्यून बाब दिगंबर कामतीन तांकां इश्यूरन्स दिली, ते पयलीं खूश जाले, पूण आतां ताजे मागीर कांय ना. तो मी नवेच म्हणटा तें नाटक तेन्ना जाल्लें. मिराबागचो इश्यू आहा. मिराबागच्या इश्यून 400 कोटी रुपया वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट म्हळ्यार ऑलमोस्ट एंटायर बजेट WRD डिपार्टमेंटाचे एक प्रोजेक्टान घालतात. जे गांवचे लोक हिंदू धार्मीक संस्कृती खातीर आनीक इतिहास थंय आसा, देवळां आसा, थंय हस्ती विसर्जन जाता, थंय गणेश विसर्जन जाता, ते जाग्या खातीर एक रिलिजियस इम्पॉर्टन्स म्हळ्यार धार्मीक म्हत्व आशिल्लें एक चळवळ चलयल्या. ताका BJPचो कावन्सिलर पंच आमदार सगळे तेल लायत गेले म्हणटा ते हे पसून आसले. हे इश्यूज पणजे मेरेन पावप आनी ते थंयच्यान ते सेक्रेटरिएटान आवाज करप हें आमचें कर्तव्य जाता. कितल्या पासून इश्यू तुमी घेवंक शकतले हितून? आतां जाता तितलें. हांवूय मनीस, हांवूय एक वन मॅन पार्टी. जाता तितलें कोऑर्डिनेट करून म्हणजे दुसरे कलिग्जां जाता तितलें करता. 39 एचो इश्यू आहा. कसिनोचे गेमींग कमिशन जे म्हणसर जायना, ते म्हणसर कॅझिनो ऑर गेमींग इंडस्ट्री रेग्युलेट जावची ना. गोंयांत हांव पयलींच्यान म्हणटा, हांव 2012च्यान बोवाळ मारता की गेमींग कमिशन हें सेट करात. मुख्यमंत्र्याक जाय तें करप हें कायदो न्ही. एक गेमींग कमिशन आसपाक जाय, ताका कायदे आसपाक जाय. एक बोटी कडेन तूं पयशे घेता फी म्हणून, आनी जेन्ना व्हडली बोट येता तेन्ना आमी लोक म्हणटा येदी व्हडली आमकां नाका आशिल्ली. फी जेन्ना तूं घेता तेन्ना कितली सायजीचे प्रमाणे तुवें फी घेतिल्ली हें सेट आहा खंय? हें ना, कित्याक गेमींग कमिशन ना. सो जे म्हणसर
रेग्युलेशन्स येवची ना ते म्हणसर कायदो फॉलो जावचो ना आनी ते म्हणसर अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जातलो जो 39A आमी पळयता 39A कितें करता 39A रिजनल प्लॅन बायपास करून टावन प्लॅनिंग एक्टाची हत्या करता हाजे खातीर टावन प्लॅनिंग एक्ट म्हणटा की रिजनल प्लॅन हो गरजेचो नवो रिजनल प्लॅन करप हो गरजेचो जे म्हणसर सरकार हो मेन इशू निग्लेक्ट करतलो ते म्हणसर प्लॅन डेव्हलपमेंट गोंयांत जावचो ना सो प्लॅन डेव्हलपमेंट करप हें गरजेचें एज अ टुरिजम स्टेट एज अ प्रोग्रेसीव स्टेट एज अ हायली सोशो पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट सो डेमोग्राफी ह्यो त्यो सगळ्यो इश्यूज मेनटेन करपा खातीर प्लॅन डेव्हलपमेंट जावपा खातीर रिजनल प्लॅन इज द ओन्ली सोल्युशन आनी तें जर करतले जाल्यार ह्यो पीस मील चेंजीस करता आसतना एक कॉम्प्रिहेन्सीव रिजनल प्लॅन करप हें गरजेचें आशिल्लें 4 वर्सां जालीं आमी बोवाळ मारतात अजून मेरेन सरकारान करूंक ना म्हाका दिसना की सरकार हें करपाक इच्छूक आहा म्हणून कित्याक सरकाराक कांय करनासतना जोडपाचें आहा दीपक पाळसकर वाले आदले मंत्री आता हे तुजे हेका येयले कशें कितें तांचो इशू आहा तांचो इशू मिराबागचो आहा जो ताजे मतदारसंघांत पडटा आनी थंयच्या लोकांक हांवूय थंय गेल्लो आनी हांवें तांकां सांगिल्लें की हांव तुमचो इशू रेज करतलो थंय खूब इशू आहा हांवें तुमकां फक्त धार्मीक इशू इतल्या खातीर सांगला कित्याक हिंदू धर्म सगळ्यांत व्हडलो धर्म आनी हो धर्माचो जापसालदार आनी पावर ऑफ अटर्नी फक्त BJPन घेतल्या अशें ते दाखोवंक सोदतात आनी थंय हे जे कोण खत्रे हे म्हणटा ते सगळे हिंदूच आहात ते आनी दुसरे जातीचे कोण ना हें एक जालें दुसरे धर्माचे कोण ना दुसरें अशें आहा की थंय एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट करनासतना हो इशू घेतिल्लो आहा सो इट इज अ इशू दॅट इज लायकली टू कम अप टू द NGT सो इट लॉट वायड रेमिफिकेशन्स आसात मेन म्हणटा तो प्रॉब्लेम असो की डेव्हलपमेंट शूड बी बाय कन्सेंट लोकांक विचारून डेव्हलपमेंट जावंक जाय करचे पयलीं तांकां एटलिस्ट विचारूंक जाय 400 कोटी म्हळ्यार जेन्ना सगळो बजेट तो थंय मुट्टा आनी आमचे असले दुसरे मतदारसंघात आमी बारीक पयशे मागतात तेन्ना पयशे ना म्हणटात तेन्ना देर इज समथींग अमीस आतां सरकार म्हणटा की ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट आशिल्लो जाल्यार ते ओपोज कित्याक करपाचे कोण ड्रिंकींग वॉटर ओपोज करता शेजराचें उदक जर व्हरून तूं कोणाक कोला फॅक्टरीक दिवपाचो आहा आनी म्हाका तातूंत फायदो कांय ना हांव ओपोज करतलो बट तांचे तो थंयचो आदलो लोकप्रतिनिधी आतां ताका आवाज उठोवपाक आनी कोण ताका मेळना आनी दिसना आसत म्हणून तो म्हजे कडेन आयला ताका सांगलां हांवें कितें जर सारकें सिरियस आहा जाल्यार करुया म्हणून 27 इलेक्शन आहा तेका टिकेट बीन गोवा फॉर्डाची दितली 27 ना 26 आहा टिकेट बीन दिला म्हणटा मागीर पळोवया मरे पयलीं सगळ्यात पयलीं शिता कडेन विचार चल्ला खूब विचार आहा तुका सांगूंकच करता CM told कि budget is the public people friendly. What is that? सेंट्रिक People centric. People centric Yeah. budget. That is what he is saying. Very good. It has to be people centric. I, as a representative of the people, have also made some suggestions to him. On my phone, I can show you what suggestions I have made. And the response that he has said, noted. Let us see whether those are seen in the budget. Then we will give him that certificate that it is people centric. Secondly, budget announcements are nice announcements. The person who announces it by wearing a nice Modi jacket looks nice. You also make a nice photograph of him. आमदारांक ते एक बॅग दितात आमी सगळे हॅपिली एवर आफ्टर बरी फेरी टेल जाता ताजे मागीर कितले अमावंट ऑफ बजेट खरें इम्प्लिमेंट जाता कितले फक्त अनाउन्समेंटूच आसता ताजे खूब नियाळ घेवंक जाय गेले बजेटाचो आमी घेतिल्लो आहा CAGन कितें म्हणलां तें आमी जाणा डेट ट्रॅपान गोंय वतात 34,000 crores गोंयचे आज डेट आहा हेंय खरी खबर आहा आनी ताजे फुडें हे जे इव्हेंट करतात आनी लोकांच्या कानांत घालतात ताजे 74 crores गेले 3 वर्सांत इव्हेंटांक भरिल्ले आहा जेन्ना 5 कोटी रुपया ते राजदीप नायकाक तांचे ते फिल्म कितें ते स्किमीन दिवपाक पयशे सरकारा कडेन ना सो सरकाराच्यो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज केन्ना केन्ना बजेटान एक्सपोज जातात आनी त्यो एक्सपोज करपाक आमी ट्राय करता So as an election year, you think this budget will be some people? I don't expect anything of the budget other than a nicely packaged box of sweets. अशें आहा चवथीक पळय तें पॅकेट येता गरीब मनीस आमचे भशेन बारीक दिसता मुख्यमंत्री कशें दिता बरें पॅकेट सारकें बरें आसता व्हडलो फोटो बी आसता तशें तें पॅकेट बरें आसतलें पूण खरें कितें आहा तें सांगपाचें कर्तव्य आमचें जाता तें शिकून आनी तें एक्सपोज करून तें आमी करतले
ओके